केंद्र सरकारान प्रवाह ही कमिटी अपॉइंट केल्ली आसा ती म्हादईचे एम्बेसीन स्टडी करपाक आनी हाजो अभ्यास जो आसा पयलीं आमचे जे ट्रिब्युनल आशिल्ले तांणी स्टडी केल्ली आनी त्या नुसार तांणी निर्णय दिल्लो आसा तर प्रवाह कमिटी आतां जे अपॉइंट जाल्ले आसा विशेष करून प्रवाह कमिटीचे मेंबर्सांनी सदस्यांनी जे आतां जे विजीट दवरली पळय न्ही गोंयांतली बीन महाराष्ट्रांतली बीन विरडी डॅमा संबंदी आनी कर्नाटकांतली हांव अशें म्हणून की सामको मोस्ट सुटेबल टायम आनी सिच्युएशन कारण खंय कितें उदकाचें डायवर्शन बरें केलं उदकाचो फ्लो कसो आसा सप्लाय कशें आसा पावस कितलो पडटा कशें वातावरण आसा ही सगळी जाणीव जी आसा पयली तांकां कितें म्हणटात न भूतो भविष्य दिल्लें तशें आतां तांकां अनुभव येत आसा एक बरी गजाल की अशा प्रकारच्या वातावरणात तांची विजीट जावप जे आखोदेका हाल तो तांकां मेंबर्सांक सगळ्यांक पयलीं कळटा आतां मेंबर्सांनी विजीट केले नंतर त्या संबंधी तांचो निर्णय कितें आसा एकंदरीत बेसिना संबंधी कशें कितें डिसिजन घेवपाक जाय हे कालांतरान कळटलें ते अमक्या दिसांनी कळटलें अशें त्या कमिटीचो बिहाफ हांव उलोवंक शकना त्या कमिटीनूच तें उलोवचें पडटलें आनी सांगचें पडटलें इट मे टेक 15 days इट मे टेक अबाउट ए मंथ ऑर टू कळ्ळें ना कारण ही आसा पळय हो अभ्यास दौरो आसा म्हादई बेसन खंय आसा कशें आसा वगैरे वगैरे हाची सगळ्यांक म्हायती आसना ती म्हायती करून घेवपाक लागून हे सगळे मेंबर्स गेल्ले आसात आनी वतात आज ते कणकुंबी गेल्ले आसात आनी त्यामुळे थंय कर्नाटकान डायवर्शन वगैरे कितें केलां पयलीं हाचे ते स्वताक थंय अनुभव घेतले तांचे बरोबर कर्नाटकातले ऑफिसर आसात महाराष्ट्रातले ऑफिसर आसतले आनी आमचे ऑफिसर आसतले तर ती एक बरी गजाल जावन आसा की जेणे करून तांकां सारको कितें म्हणटात डिटेल स्टडी जी आसा पळय न्ही त्या बेसिनाची